आहा नुर्नुरीची परंबळीची कुरकुरी जीव कड़गे चिप्स पळायचे हंಗೆ ರೆಡಿ ಜಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಸಲ್ सिंपल रेसिपी साक मेगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्राईब करू विसरू नकाची तशीच लाईक शेअर कमेंट करायची आणि तुमगेल व्ह्यूज कमेंट सेक्शनां भितर शेअर करायची. आता आमकां जीव कड़गे चिप्स म्हणकुडले आमकां जीव कड़गी जावू का ह्या वर्स आमगेल घरकडे भरपूर जीव कड़गी बंपर क्रॉप म्हणून येतं साधारण पूरा जना काही वांटून गेली. आता लास्ट 1-2-3 जीव कड़गी वरल्या ताज्यात आमी चिप्स कोण पळया जीव कड़गे चिप्स करू का जुनी जीव कड़गी जाऊ का गे आता मी शिनून घेवया. चिप्स मेकरारी करू जज्जला कोर येतं मिगेल चिप्स मेकरार जायना हांव मस्त पंत ट्राय कोण पळयला केळ्यान चिप्स जाता जीव कड़गे चिप्स ताजेर घाल्ले कुडले पिट्टी पिट्टी जावन वता ते तशें तुमगेल हाजेर करू जज्जला तुम्ही कराची. तशें करून फस्ट आमी तें कट करून स्लायस कोर न्हू ताजे साल काडका पण हांव हांगा साल काडतना दाटी कोण साल काडतस कसला म्हळ्यार जीव कड़गे साली आनी बटाटो सपूर शिनून मिक्स कोर न्हू हिंगा पिट्टी घालून उपकर फंड घालका पळयाची इतली टेस्टी जाता म्हळ्यार तुम्ही कोणे ट्राय कोण पळयलावे करनी जाल्यार आनी कराची भारी लायक जाता. या तशें करून दाटी साल काडची तुमकां साल्ली उपकार इश्ट ना म्हण जाल्यार पातळ स्क्रेप करूनय काड येता. अशें साल पुराय काण घेवची आनी दिगची पळय अशें दिग कुडकी करचे आनी भरपूर उदक घेवचें एक व्हड आयदनां भितर आनी हें पातळ पातळ शिनून घेवन तें उदकां घालचें. फस्ट 1-2-3 चिप्स शिंदी तांची की कश्ट जाता मागीर एक कुडको शिनून जातना मागीर सुलभ जाता पळय अशें करून मस्त पातळ स्लायस कोरका पातळ स्लायस अशें करून शिनून उदकां घालचें. तें उदकां कसला घालचें म्हळ्यार हांतू भितर स्टार्च आसा जीव कड़गे भितर ते स्टार्च समेत आमी चिप्स तळ्ळ्यार ते तेल्लां घाल भितर ताका एक ब्रावन म्हळ्यार अशी ब्रावनिश एक कलरशी येता चंद जायना ते टेस्ट कांय जायना बट ते ताका चंद दिसना धवी आसल्यार मात चंद चिप्स अशी समज 1-2 उदकां भितर घाल न्हू ते हातान पळयाची अशी एक चिरडिल्या वरी शिकोवन ते स्टार्च पुरो काण घेवका 2 उदकां काण घेवचे मागीर एक धवे हांव घालपातला न्हू तांतू भितर उदक न्हिसतत घालचें तें घंटेकटल्यान सुकोवका म्हूण ना ಒಟ್ಟು एक 5-10 मिनिटां आमगेलें तेलांनी तापून जाता तितलें ड्राय केल्यार पुरो. हांगा पळय हांवें नारलेल तेल न्हू केलां हांगा हांवें नारलेल तेलान तळचें तशें हांवें आतां पळय मिठा उदक रेडी करून दवरला थंय. आतां हें तेल हुन जालें कुडलें हाय फ्लेमार तें आमी हांव घाल्यार घालेलें एक बॅच हे तेलान दवरचें तितलें चिप्स काडून घालचें हाय फ्लेम आसूं का उडगा आसूं आनी तें एक पण हाय फ्लेमार घाल न्हू 1-2 निमिशान मीडियमार करचें मीडियमार करून जाता पळय तें अशी परतून मदें मदें एकड तेकड परतून मिडियमारीची भाजून घेवचें समज ते पण आमी बबल्स येवचे आमी ताका सळसळो म्हणचें तेल्ला सळसळ राबताय हें मदें मदें चाळ न्हू भाजून घेवका तेल्ला सळसळ राबले मागीर आतां एक दवल आमी मिठा उदक करून दवरलें घालचें ते एक पण घाल भितर एक पण खंय आनी अशी तशी उसळ्या वरी जाता कांय व्हडना हे 10 तांतू घाल्यार ते उसळची राबता मागीर उज्जूची किसान कोण घेवन वापास 1 निमिश एकड तेकड परतून भाजून जातना ताजी सळसळ पुरा राबता तितले जाता हें क्रंची जाता आमकां ते काळतन कळटा ते ताजी शब्द येतात समज चिप्साच्यो कुरकुरीची. आतां एक व्हडल्या आयदनान तूं हें काण घेवचें हे पळय नंदुरबार केळ्यां चिप्स अशी आमी केळ्यां चिप्स म्हणटा पळय तशीची लायट जीव कड़गेची एक गोडसाणी आनी हें मिठा उदकां मिरसाण हें अशी खावचें भारी रुची ना आनी की टेस्टी कोरका जाल्यार एक चूर मिरसांगे पिठी 1-2 चिमटे मिरसांगे पिठी स्प्रिंकल करची ताजेरी एक पळरां काण घेवची सुरवेक आनी पळय अशें करून एक चिमटी मिरसांगे पिठी ताजेर स्प्रिंकल करची आनी एक चूर हिंगा पिठी म्हळ्यार जीव कड़गी गॅस अशी तशी म्हूण थोडे जना केप्पे आसता तेन्ना हिंगा पिठी घाल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. अशें करून हातान समज भरसून घेवचें आनी एक एअरटायट कंटेनरां भितर घालची अशी बॅच बाय बॅच पुरा तोळून घेवचें पळय तेन्ना आमगेले जीव कड़गे चिप्स कितले कुरकुर पळयाचे शब्द आयकतन कळटा पळय आसा जीव कड़गे चिप्स पुरा तोळून घेवचे आनी सांजे पळयाची हुनू च्या की फिल्टर कॉफी करची आनी एक बोल जीव कड़गे चिप्स घेवका भायर जोर पावस येवका सुपर खावच्याक. थँक्यू फॉर वॉचिंग.